नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे पदमाधुरी कार्यक्रमाक तुमकां स्वागत करता सर. आज आमी दोन्ही प्रक्रियाक पळोवया. दोन क्रिया आमकां मस्त परिचय आसचे विशय ते. एक आईस करगुचें म्हणटा आमी. आईस करगुचें मेल्टिंग प्रोसेस म्हणटा. करगल आयसाक वपास थंड करून आमी ताका आयस करयत. उदकाक दाखोवन आयसा हाडयत, आयसा दाखोवन उदका व्हरयत. तशी एक तात्कालीक प्रक्रिया विज्ञान प्रकार हाका फिजिकल चेंज म्हणटात. तात्कालीक बदलाप. अनेक एक क्रिया घेवया आमी. साखरेक उदका घालून ताका आमी करगसूचें. साखर उदकांत करगता. आईस उदक जावन करगूत तशीच हे करगुचें म्हणटात. म्हळ्यार हांगा साखर उदका घालतली वपास आमकां मेळना. हें म्हाका शेडूंक जायना क्रिया. तशी शाश्वत बदलावण आनी परमनंट चेंज हाका आमी केमिकल चेंज म्हणटात. रासायनीक बदलाव. ही दोनूय क्रिया आमी होलसेलार एकाक आनी एकाक संबंद ना जाल्यार आमी दोगतीकय करगुचें म्हणटात. आईस करगुचें आनी साखर उदका करगुचें जावो मीठ उदका करगुचें अशें पुरा. ह्या दोनूय क्रियाक एक नांव कित्याक आयलें? करगुचें. हाका कारण आमगेलें सुತ್ತमुत्तल आसची कन्नड भास. कन्नड भाशेंत हाका दोनीकय मंजू करगितू आनी सक्करे करगितू म्हणटात. निचावन असल एक दोनी विरुद्ध प्रक्रियेक कोंकणींत जावो विंगड विंगड नांव आसवे, विंगड विंगड रितीर अप्रोच जातवे अशें एक प्रयत्न आमी पळोवया. आमी सकाळीं करता सर रांदपाक उडत सांजचे चेडवाक बोळ कडोवचें म्हणटात. तशीच आमगेलें वडये पीठ कडोवचें, दायेर कडोवचें. अशी कडवप आनी हेज्या कडवप म्हळ्यार तें स्टरींग प्रोसेस इंग्लिशाचें. हें आमकां बारीक परिचय आसा. ह्या एक सायड आसा. तशीच उदकांत साखर घालून तें खिरोवचें म्हणटा. चमच्यांनी खिरोवचें, साखर खिरोवचें, मीठ खिरोवचें अशे अनेक शब्द मेळ्ळे आमकां. खिरोवचें आतां कडोवचें आनी खिरोवचें दोनूय शब्द आमी सोदून काडप. हे दोनूय शब्द दोनीकय पळोवचें गेल्यार स्टरींग म्हणून अर्थ येता. कसले आनी गुंडान ताका करगसूचें पळोवचें. अशी दोनूय स्पश्टता क्रियेची आमगेलो आसा. शब्द ಸ್ವಲ್ಪ तेकडे कडेन आसा पुरो. आतां पळोवचें गेल्यार कोंकणींत हाका दोनूय विंगड विंगड शब्द आसा. एक वितळप म्हळ्यार मेल्टिंग आनी एक विरगळप म्हळ्यार डिजॉल्विंग आनी मेल्टिंग तें एक तात्कालीक आनी डिजॉल्विंग म्हळ्यार शाश्वत वपास काडूंक जायना. असल दोनूय क्रियेक कोंकणींत स्पश्ट शब्द आसा. आज आमी विज्ञान बुकांत कन्नडांत पळयल्यार हाका दोनीकय करगूद म्हणून म्हणटात. तशी आमगेली भास आमी तें उलोवचें जाल्यार आज विज्ञानांत असले एक विचाराक शिकोवचें तितलें सामर्थ्य कोंकणी भाशेक आसा. कोंकणीचे शब्द भंडार वाडोवया. कोंकणी भास आमगेली मुखार चेडवांकय शिकोवया आनी ताजे भरम वाडोवया. तुमकां सगळ्यांक नमस्कार.